मोगाच्यानो तुमकां समेजता की स्वागत मागता. आज आम्ही हांगासर कुर्सावाट साऊंड अँड लाईट हाच्या आदारान आसा करता. ह्या वर्सा इल्ल्या विंगड रितीन आम्ही आसा केल्या. ह्या विशयांत सांगच्या पयलें तुमकां कोणाकी वॉशरुमाक आनी वचोंक आसा जाल्यार अंतरांतल्यान भायर येवंक कश्ट, पूण येणे तावन फाटल्यान वचून थंय सुमार वॉशरूम आसात उपयोग करता. तशेंच येणे तावन वच येता. खाली दोरयेच्या सकयल्यान मात्र येयचे गमनान दवरा. हे पुढची कुर्सावाट साऊंड अँड लाईट जाल्ले वरवीं इल्लोसो काळ ओग जाता आसतना आमी आरंभ करता. सुरवेचे स्तेच हांव थंय आसता आनी ताजे उपरांत सेकंड थंय मागीर कुरीस वोवन जेजून येणे तावन वचून थंय लास्ट तिसरें पोटणें 9th स्टेशन म्हणसर थंय आसता. ताजे उपरांत परत हांगा तावन स्टार्ट जावन येता. देखून गमनान दवरा, फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड, मागीर 9th पर्यंत, उपरांत 10th, 11th, 12th, 13th आनी 14th हांगा आसता ताजे वयर. देखून आदल्या वर्सांनी तेरेन मुखार वचचें म्हणना. आमच्या लागीं 2 पंगड आसात. एक दृश्यावळी थंयसर एक्ट आउट करचे, हरी एक स्तेसांव, आनी ताजे उपरांत आनी एक पंगड आसा हांगासर गायन मंडळीचो. तातूंत ते जाल्ले तक्षण हांगासर लायट घालतात. गमनान दवरा, एक खंयच्या कडेन एक्ट जाता स्टेशन थंयसर लायट घालतात. ते जाल्यार तुमी थंय पळोवचें. आनी ते मागीर ते मुक्त जाल्या उपरांत लायट हांगा घालतात. ते जाल्यार तुमी हांगा पळयलें जालें कंतार आनी नियाळाक. हर एक स्तेसावांत पयलें लायट थंय आसता आनी ताजे सुम्यान सरलेली उड आसा मी काडचो. सारकें आतां 6:30 वरांचेर आनी एक 1.5 मिनट आसा. आमी कुर्सावाटाचे भक्तीपण आरंभ करता. हांगासर प्रेम लोबो आनी ताचे सांगाती आसात. करेजमाची 1-2-3 कांतारां ते म्हणटात हळट काळोख जाता पर्यंत. थंय आमकां स्टार्ट करून जाय पडटा पर्यंत. आनी ताजे उपरांत तें जाल्या उपरांत कास्ट कोण खंयचे पात्र कान घेता म्हणून वाचून सांगता फादर लॅरी पिंटो. आनी उपरांत आमी थंय तावन आरंभ करता. देखून आतां सुरवेर एक 3 कांतारां आसतालीं, एका उपरांत एक करेजमाक साह जाल्ली. प्रेम कुमार, रेडी? समाधाना
परत एक फावटी तुमकां समेजता की हांगासर आयिल्ल्यांक हांव बरो स्वागत मागता. जायते धार्मीक भयणी आसात, थोडे ह्या जागा आसात आनी तशेंच तुमी भाऊ भयणी आसात. तुमकां समेजता की ह्या खुर्साच्या वाटेच्या भक्तेपणाक स्वागत. परत एक फावटी तुमकां कोणाकी कुडीची गरज टॉयलेट्स जाय जाल्यार फाटल्यान कपेलाच्या कुशीन आसात. वडोद सांगले प्रमाणे खंयसर लायट पडटा थंयसर दयाकन पळयात. पयलेंच ते सांग लायट थंय आसता ते एक्ट आवट जाल्या उपरांत मागीर कोयारा लागीं लायट घालतात देखून थंयसर पळया. कोण बसून आसात तुमी उलटो जे पडत नातल्यार बसल्या कडेन दिसचें ना घुवंक आनी आसतलें देखून खंय लायट आसता थंय तुमी पळयत फॉलो करता गेल्या जाल्यार. ही खुर्साची वाट मांडून हाडूंक जायतो वावर सरला. खुर्सा वाट जाल्या उपरांत मागीर तुमी घरावेच्या आमसोरार आसतात देखून आतांच हांव देव बरें करूं म्हणटा 16 जाणांची वावट आसा आनी मस्त दिसांत हांव प्रॅक्टीस केला आनी तांच्या पैकी निर्देशन दिल्लो श्री क्लेरन्स पिंटो पाडील. कालच्या दिसा न्यूसाचेर ताचें नांव नागोरी आंजेलोर म्हूण आयिल्लें म्हूण दिसता. ही खुर्सा वाट बरोवन म्हळ्यार तीच ते सावा आनी निर्देशन दिलां भोव अपूर्बायेन क्लेरन्स पिंटो. ताणें हांगासर मुखार येवच्याक हांव ताका आपयतां. बरोवन निर्देशन केल्लें क्लेरन्स पिंटो. आनी हांगासर नियाळ आनी तशेंच आमकां हर एक अस्त्या म्हाका संबंद जाल्लें गितां ती प्रेम कुमार लोबो ताणें आनी ताच्या पंगडात हांव प्रस्तूत करचें देखून प्रेम कुमार लोबो हांगासर एक घडी येवंक उपकार मागता. वयर नियाळ आनी कंतारा. सबार कलाकार आसा लागीं लागीं 50 सगळ्यांक हांगासर आपण आसात देखून तुमच्या टिमाच्या लिडराक आमी हांगा शॉल पांगून मान केला ते तुमकां सगळ्यांकी फावो जाता. आनी हेर थोडे व्यक्ती आसात सगळ्यांची नांवां सांगूं वचना हांव. रोनाल्ड डिसोजा आमच्या हर एका फेस्ता वेळार आनी तशेंच खली भक्ती कार्यक्रमां आमी चलयत आसतना आमकां पुरतो सहकार दिता जायते मिनत करता. फाटल्या सुमार दिसांत हांव हांगासर ताणें बरो वावर दिला आनी सगळें संयोजन तो करीत आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान रोनाल्ड डिसोजा हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक ताळयो ताका. आनी तशेंच आमकां थोडी गरजेची कुमकेची सहाय दिल्ली ताणें वचून आपोवंक आनी वावर केल्लो आनी केदाळे आमकां साव दिवचो विजय आल्फ्रेड ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकलो मानेस्त आसा ऑल्विन डिसोजा हांगासर आतां आसलो सुरूत हांव आज पर्यंत ताची गरजेची सूक्त माहिती दिवन आमकां ताणें कुमक केल्या ताकाय देव बरें करूं. तुमकां समेजता की देव बरें करूं. कोणाचें नांव हांवें सांगूं ना जाल्यार दायकन बक्षया सगळ्यांकी देव बरें करूं. आनी आतां आमी कार्यक्रम ह्या खुर्सा वाट्याचे भक्तेपण आरंभ करता. ताचे पयलें फादर लॅरी पिंटो आमचो सहायक निर्देशक कलाकारांची नांवां वाचून सांगता आनी ताजे उपरांत थंयसर आमी आरंभ करता. देव बरें करूं. मोगळ भाऊ भयणीनो, करिस्माच्या काळार आमी आसा आनी प्रत्येक तरान
जेजूनं चलली ती कलवाराची वाट आमी जेजू सांगता हांगासर आत्मीक रितीन बरेपण जोडूंक जेजूची कलवारी जेजू कलवारी वाटेर ताचे पयन आमी थोड्याच वेळान प्रारंभ करता. ह्या जेजूच्या कलवारी वाटेर पात्र घेवची कलाकारां हे परी आसात. जेजू जावन स्टॅनी मचादो बोंदेल, मोरी बीना डिकोस्टा वलेन्सिया, पिलात विन्सेंट मेंडोन्सा काशिया, सेनाधिपति नाइसिल पेरेरा मिलार, सैनिक प्रिंसन लोबो, किरण क्रास्ता, रोशन सल्डाना, पौल सल्डाना, डेविड पेरेरा, सेवक सेबॅस्टियन डि सिल्वा आणि डिलन फरायस, वेरोनिका फिलोमेना डि सोजा, सिरेना सोसिमो, रोनाल्ड मचादो, मोरी मगदलेन, गीता डि सोजा, जुआओ प्रवीण डि सोजा, प्रधान याजक डॉल्फी डि सोजा, फरिचेव हेनरी फर्नांडिस, शास्त्री अनिल पिंटो, अरिमथेयसो जुजे ऑल्विन डि सोजा, बाराबस एंटनी लोबो, जेरुसलेमचो स्त्रियो फिलोमेना फेरावो, मॉली डि सोजा, लोना पिंटो, शांति मथायस, लोक मार्सेलिन पेरेरा, सेवरिन मार्ता, शाइनी मैथ्यू, दिल्शा डि सोजा, रिया लोबो, जोशुआ सिद्धि, अरुण सिद्धि, स्टीवन डि सोजा, जॉस्टन डि सोजा. इतर सेवा जितेश मचादो, जेसन रॉड्रिगस, नॅश डि सोजा, निहाल विके दीक्षित. नियाळ आणि गायना प्रेम कुमार आणि पंगड. कलवारी वाटेर गीत उतरां आणि ताळो क्लेरेन्स पिंटो पडेल, संगीत जॉयल पेरेरा, गायक जोसेफ पिंटो. वीज दिवे आणि आवाज सोजा साऊंड्स पेरमानोर. तांत्रिक आधार रिन्सिया डिकोन्ना आणि जस्विन मोनिस. वेदी विन्सी अरेंजर्स. वेदी सजोनी वेल्डन अरेंजर्स. वेस पिंद्रावनी गिरियप्पा इडिया. सिक्वेन्स जॉयल पेरेरा. फोटोग्राफी आणि लाईव्ह स्टॅनली बंटवर्ल्ड आणि डिवाइन वर्ल्ड मीडिया. सर रितीन सहकार रोनाल्ड डिसोजा, ऑल्विन डिसोजा, विजय अल्फ्रेड आणि संगाती. संपूर्ण सहकार मनदिक बाब ऑल्विन ओनिल डिसोजा, मनदिक बाब जेबी क्रास्ता, मनदिक बाब लॅरी पिंटो. निरूपण आणि निर्देशन क्लेरेन्स पिंटो पडेल. पयलेंच ते साव जेजूकू मोर्नाचें फॉर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवन कुर्सार सोडयलाय सगळो संसार. बोळ झाली तर पिलात पिघळता आणि आम्ही आशेल्ले जारी जाता. जेजूचेर मोर्नाचे फर्माण वाचता. देखून सगळी तयार रावा. हांव वडोलता न्हू तुजे लागीं सवालां वयर सवालां विचारनासा. तूं जापस दिनाय. तूं जुदेवांचो रायवे ते तुमचो म्हणटाय. तुजे विरोध कितें सकट तें सांगतात तें तुका आयकना. तुका शिक्षा लावची पदवी म्हाका आसा. पती पती तूं जेजू नजरेन मिळ्ळ्या त्या निरपराधी मनशाच्या रगड्याक वचनाका. ताचे निमती गेल त्या राती हांवें सपन सयत देखला. ताका अनीस जायना से सत्राय सांबाळ. हाचे थंय कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना.
देखून कितल्या मात्री हाका मरणाचे फरमान दिल्याशिवाय ओगे रावा नाकात. पिलातान ऐकजेस आणि ताका मरणाचे फरमान दिजैस. तो ऐका नसताना खंय वेता. पळया, हर एका पास्काच्या परबे वेळार एका बंदिवानाक सोडे जाय म्हणून दोस्तोर आसा न्हय. आमच्या बंदेंत कठीण अपराधी खुनीगार बाराबास आसा आणि हांगासर तसलो व्हड अपराधी न्हय आसलो हो मनीस आसा. तर हाका सोडयांगी तर क्रिस्त म्हणटात ह्या जेजूक कितें करूं? कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आयच्या काळार आटोवंक जायना तसली क्रूर कृत्यां चलूनच आसा. तांकां शिक्षा दिवची प्रवृत्ती जावनच आसता. पूण पिलाताक जेजू निरपराधी म्हूण कळीत आसलें. पूण सदांचय तो दोळे धांपता. न्याया प्रमाणे तीर्प दिल्यार मुखार जावच्या परिणामाक तो भियेता. तो अधिकाराक आशेता. त्या खातीर सत तो नेगार करता. आपले हात धुवन जबाबदारी तावन चुकोवन घेता. आपल्या तीर्पाचो परिणाम तो जुदेवांचेर थापता. आमच्या सालत्या जिवनांतय आमी जबाबदारी चुकोवन घेवंक पळयता. जबाबदारेची कामां करिनासता ओगे बसता आनी बदलाम हेरांचेर घालता. अशें करिना जावच्याक आमकां मरणाचें फरमान घेतलेलो जेजू आदार दिवं दी म्हूण मागया. सुम्या काकुळता आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ए सुमिया जेजू क्रिस्ता. होय एक राय हाका एक मुकुट जाय नाही न्ही. वय वय वस वस एक बंगाराचो नाही 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 फांठ्याचो मुकुट हाडणे. बस बस तुका आतां आमी सोबया.
हात तांदळल्यार हो संपूर्ण झालो ना मान जुदेवांच्या राया थू ना मान जुदेवांच्या राया थू तू ही एक राय गे तू काय जाय गे हळे तुझो कुरी सिताराचा ओस आणि ताका खांद मार आणि मुकली वाट दे काल्वारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कालतीची काल्वारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कालतीची मेटा मेटानी ताणे रगात वारायले माराच्या गायांक मास्ते पासाळले कांटे गुंतून ताच्या तकलेक सजयले कालवारी गुड्यार कुसार किळायले कालवारी गुड्यार कुसार किळायले कालवारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कालतीची कालवारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कालतीची ल्हान एक लंगडाचो कुडको वोवोंचे तितले त्राण सयत थोडे फावटी आमकां आसना तर इतलो बारादी कुरीस एका नित्राणी मनशान वोवोंचो तरी कसो आदल्या रातीचे ते जरबदांचे मार ते फकत एक चाबूक नाही बगार चाबकाच्या पोंताक ओळुल्ले लोंकड्याचे कुडके त्या मारांनी कुसोर जाल्ली जेजूची कूड पूण जेजू खालतो आनी भोळो जावन आपल्या सगळ्या त्राणाच्या की जड जावन आसलो कुरीस घेवन कालवारी दोंगराक मेटांक काडता सुमिया काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता उठ उठ कुरीस घे आणि उभे राव. वच वच सुरवेरस तुझे हाल अशे तर मुखार कशे. चल. तो बारादीक कुरीस वयतना पयलेंच निद्राणी जाल्लो जेजू कुर्सा पोंदा पडलो. कुर्साचे वाटे वेळा 3 फावटी जेजू कुर्सा पोंदा शेवटालो म्हूण सांगला. पूण कितले फावटी आमी नेणाव. पूण हे पोटणे आमच्या पदकांक संबंद हाडटा. लेखनांतल्या पदकां वरवीं आमी कितले फावटी शेवटात आमीच नेणाव. तर पदकांत मुक्त जावन पडलेल्या जेजूच्या खुर्साक हात दिवया. सोम्या काकुळता आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तेसांव जेजू आपल्या दुखेस्त आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता सगळो संसार. ताका जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततेचेर सदांच काळ तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. वस मुखारस. या कळवळ्यांच्या वेळा मोरी पुताक भेटता. रक्तान भिजलेल्या खांद्यार कुर्साच्या जड्यान हरवाल्ल्या आपल्या पुताक पळयतना एके आवय कितें पोगनाका. तांच्यो दिश्टी एकामेका भेटतना ती बुजवण
देव न्हू म्हणटा भियेनाका पुता हांव तुजें सांगत तसो आसा एका कुटुंबान आवयचो पात्र विशिश्ट विभिन्न जावन आसा भुरग्यांच्या जल्मातावन तांचे पालन पोशण हर एका स्तरार तांची साकरी शिकाप बरो फुडार रुता करचें ही आवयची सदांची दिनचर्या पूण कितलीं भुरगीं तिचो मोग त्याग आनी सॅक्रिफीस वळखून तांचे थंय उपकारी मोन दाखयतात सोम्या काकुळतामचीकर सोम्या काकुळतामचीकर सदैव माये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पंचवेंस्तेसांव सिरेनेसो सिमांव जेजू कुमोक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुका भगवत कुर्सार वयर सोडयलाय सगळो संसार हळे ओ नित्राण जाला अशेंत जाल्यार हाणे कोलकाता पावचे कश्ट तुवें सांगचें सारकें अळे थंय पळय एकलो रावून येवशेन पळयता ताका पळय आंगी हा हाडा हाडा ताका हांगा हाडा ताका बारी बिरमो दिसता न्ही गी तो इल्लो कुरीस होवून दी ए हांगा ये आयकाना तुका हांव गे आनी कोण तुळसू हांगा गे ओ कुरीस कुरीस घेवन मुखार वचू नंतर तो पावोंक जाय जाल्ल्या जाग्याच्या पयलींच जीव सोडूंक आसा कामातावन दुखून घरावेच्या शिमांकू बलात्कारान शिपायांनी धरण जेजूच्या कुर्साक हात दिवंक लायलो तरी शिमांची प्रतिक्रिया कसली असली आमी नेणाव तरी जेजू कुमो केल्ली तृप्ती ताचे थंय खंडीत आसतली आमकांय वाटेर मोने तोंटे कुर्डे मेळटी तर तांकां कुमो करया म्हूण भोगल्यारी भोंवतणीची कितें चिंतीत म्हणून आमी फाटी सरता वा सुकोन घेवची वाट सोदता तशें केदींच करचें न्हय म्हणून आमकां सिरेनाचो शिमाव लिसांव दिता सोमिया काकुळतामचीकर सदैव माये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे सोवेंस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता
आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या प्रभून क्रुसार वयर सोडयला सगळो संवसार. राव तू खंय वेताय? म्हाका म्हज्या मेस्त्रीचे गमान आनी रक्तान बुडुल्ले तोंड पुसूंक एक अवकाश दिया. उठ उठ फाटी वच. ना म्हाका एक अवकाश दिया. म्हाका सोडा. स्त्रियांक मोवाळ काळीज दिला ते जावं पवित्र पुस्तकांत संतांच्या जिणयेंत या महान बरयणाराच्या काणयांनी स्पश्ट झळकता. तसलेच एक करुणाई वेरोनिका म्हणले चलयेतय पळोवंक मेळटा. जेजूच्या मस्तका थावन मुखामळा वयल्यान वावचे रक्ता तबे पळोवंक तांकां नासता. त्या निष्ठुर शिपायांचे गण्णे करिनासता ती मुखार वेता आनी आपल्या तुवाल्यान जेजूचे रक्ताळे मुखामळ ती पुसता. वेरोनिकाचे दैरादीक वर्तन खरेंच वाकण येत तसले. सुमिया काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सातवेंच देसांव जेजू दुसरे बोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सार वयर सोडयला सगळो संवसार. वस वस आनी की थोडीशी वाट आसा. वय मुकली वाट आणखी कष्टांची सरळ असल. जेजू म्हणटा कशें गोवांचो कण मातयेंत पडोवन मरता आनी फळ दिता तशें हांव मेल्ल्या करीत जीव दिवंक शकचो ना. परत उठच्या खातीर हांव पडलां. पडलेल्यान हांव जैत जोडटलो. पातकांत परत परत पडच्या आमकां पातकांच्या खंतकांत रावनासता परत उठच्याक जेजू उलो दिता. सूख करचें जावन आसा मनशा सैम पूण सुखी चिंतवंक बारीक कश्टांचे तशें भोगता. असल्या सुखी खातीर आमी जेजू लागीं जेजू बरी कुर्सा पोंदा शेवटात जावं पुरो. पूण उठचें धैर्य आनी आकांक्षाय आमकांय आसूंक जाय.
सुमिया काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे वेंस्तेसांव जेजू जेरुजालेमच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कृपान तुवें सोडयलाय सगळो संवसार जेरुसलेमाच्या तुवानो रडा नाकात मुझे पासोत बगार रडा तुमचे पासोत आणि तुमच्या भुरग्यां पासोत जेजूच्या कुर्सा वाटेर सुरवेर आपली आवय उपरांत सिरेनाचो सिमांव वेरोनिका आनी जेरुजालेमच्यो स्त्रियो इतल्या जाणां थावन जेजूक थोडी तरी बुजवण लाभल्या आसतली आपले दूख आनी कश्ट विसरून भुरग्या बाळा संगी भोव पयस थावन आयिल्ल्या स्त्रियांक म्हजे पासत तुमी दुकां गळोवची नाका म्हणटा तुमच्या भुरग्यांची पयलें जतन घेया म्हणून जेजूस त्या स्त्रियांक बुजयता कसली मोवाळाई जेजूच्या काळजाची सुमिया काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे वेंस्तेसांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कृपान तुवें सोडयलाय सगळो संवसार ताका सांबाळा वय वय शेवटापर्यंत आमी ताका शाबीतायेन पावोंक आसा ताचे पयलें तो जीव सोडीत तर आमचे काम बिगडात उठ आणि इल्लीशी आसा चल मुखार वेग्गी बेटा काड
जेजूची सकत हरवत असली, मेटां स्थिर रावानातली, तरी खुर्साक जेजून मारलेली वेंग घट्ट असली. त्या कर्कट्या वतांत ताचे खाली पाय कितले हुलपातले ते चिंतूंक सयत जायनातले, तरी ताची मेटां कालवार दोंगराच्या तकलेक लागीं जाल्ली. पूण तो खुर्सा समेत धरणीक शेवटाल्लोच. शिपायांक तो दोंगराक पावात या ना म्हणलें आपादैरी आसले जावंक पुरो. तांणी कश्टांनी ताच्या खुर्साक हात दिलो. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय म्हज्या काळजान, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दावें स्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर ओन काडटात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पाकेवून खुर्सार तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. काले पळयतात, काडा ताजे वस्तूर, ओण काडा ताचो दोगलो. तासो दोगलो आपल्यार गुण जाता खंय. कितलोस क तुम सोराय, आनी की तुका राजवटगी जाय. इतलो नित्राण जाला तरी तो मोर होणा पळय गी. हा हा जेजूक कुर्सायतना आंग वस्तूर कुडीर आसूंक नजो म्हणली रिवाज आसली की आमी नेणाव. पूण तो दोगलो मोरयेन आपल्या हातांनी ओडलोलो. आतां कुडींतल्यान रगत वाडल्यान दोगलो कुडीच्या गयांक चिडको नासलो. पूण तो पोरसान ओडताना परत जेजूचे गाय जिवे जाले. तो दोगलोय शिपायांनी सोडती घालून वाटेकन घेतलो. जल्मातानाय जेजू लागीं कितेंच नातलें आनी आतां आसलेलें शिपायांनी ओडून काडलें. दुबळो जावन जल्माल्लो जेजू दुबळो जावन मरणाक तयार जालो. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय म्हज्या काळजान, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर.
वेंस्तेसांव जेजूक कुर्सार किळयतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सार सोडयलाय सगळो संवसार. काल्वारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कांतीची काल्वारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कांतीची मेटा मेटानी ताणे रगात वारायले माराच्या गायांक मास्ते पासाळले कांटे गुंतून ताच्या तकलेक सजयले कालवारी गुड्यार कुर्सार किळायले कालवारी गुड्यार कुर्सार किळायले कालवारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कांतीची कालवारी वाटेची ताची काणी जेसूच्या कष्टाची कांतीची अळे आचे उस्तुरू पिंजून वांटे करया. नाका नाका आम्ही सोडती घालया कोणाक मेळटा ते पळोवया. जायत सोडती घालया. तुका तू खंयचें जायत? म्हाका तकली. म्हाका शिमटी. हो दोगलो तुका येता. ओ म्हाका मेळ्ळो सोडतर दोगलो म्हाका मेळ्ळो. तूं देवाचे मंदिर नाश करण 3 दिसांनी परत्यान ते उबारूंक शकतलो न्हय. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव. हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायलाचो रायकय तर कुर्सा वयलो तो देवंदी तोवळ आमी ताका सतमंतेल्या. देवाचेर हो पात्यल्लो मू आपूण देवाचो पूत म्हणून हो सांगतलो न्हय वे. देवाक हो जाय जाल्यार तसो ताका सोडून दी. बाबा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो हेरां खातीर जियोंक पूण कोणेंच ताका तें स्वातंत्र्य दिलें ना. इतलीं अजापां दुबळ्यांक सहाय दिल्ल्या ताका बलात्कारान कुर्सार न्हिदायलो आनी पावनांतल्या जाग्याक ताचे हात मोडून ताळव्यांचेर किळे मारून आकलसाच्यो वडी ताका दिल्यो. कुर्सायिल्ल्या नंतर तो अखंड कुरीस उबो करता नाही
आणि त्या फोंडान घालतानाय निबोर दूख जेजून सोसची पडली. खुर्सार तावन वाडलेल्या रगत तो मनशा कुळाचेर शिंपडायता आनी कश्टातेल्यांक आनी वजन वावयतेल्यांक तो पुजवण दिता. सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू सोम्या मुझ्या बावा कुर्सार कित्याक उमकाळताय तुझे कशे परिहार करू कशी दिवं तुका सहाय कशी दिवं तुका सहाय. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता. स्त्रिये अळे हो तुझो पूत जुवांव पळे ही तुझी माता. मुझ्या देवा कित्याक तुवें संड्राय म्हाका सर्व संपतले. बाबा म्हजो आत्मो तुझ्या हातांत ओपूंक दिता. खुर्सार जोडचे पयले जेजून कितले कश्ट सोंसल्यारी एकी सोबत ताचे तावन भायर पडलो ना. पूण निमाण्या घडये ताणें उलयल्लीं 7 उतरां सर्वांच्या काळजान कसल्यान. फकत त्या 7 उतरां वयर कितलेय ध्यान ओरेसांव केल्यारी काळजा मोनाक पुरासाण जावची ना. धर्माक लागून कितल्यो कुणयो जाल्यात. निरापराध्यांचे रगत वाडलां, रक्तापात जाला. पूण हे देव खंडीत आशेना. आशेता फकत मनशाचे नितळ निर्मळ जिवीत. सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उजक्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सार तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. म्हज्या पुताक ह्या मुसक्यार बाळशें जावन आसतना न्हिदायिल्लें. ह्या हातांनी ताचें मातें पोशिल्लें. तेन्ना कितलो संतोश आसलो. आनी आज ताची निर्जीव कूड ह्या मुसक्यार विशव घेता. म्हजें काळीज बापसालां देवा, हांव कशें सोंसू हें दूख. कशें सोंसू. जेजूची निर्जीव कूड कुर्सावयली देवून मोरयेच्या उस्क्यार न्हिदायली. कसली ती घडी एके आवयची. रक्तान भिजलेली जेजूची कूड, हात लायलेले कडेन जेरबान मारलेले गायी, कांट्यांचो मुकुट माथ्यार आनी थंयसर घट जाल्ले जेजूचे अमोलीक रगात. मोरी आपल्या पुताक वेंगून तळमळली. उम्यांचो शिवर ओतून कळवळली. थोड्या अचानक अवघड आणि तरणाटे मरण पावतना तांच्या घरच्यांचे प्रत्येक जावन जल्म दिल्ल्या आवयची परिस्थिती वर्णूंक असाध्य. सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चौदावें स्तेसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सावयली